महिमा आराधन तुका सोप्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, क्रिस्त जयंतीच्या या काळार आमी आसाव. देव मनीस जाल्लो तें घडीत आमी नियाळ केलें. वेळा काळा परवीं शब्द देवा सोबे आसलो, तो शब्द देव जावन आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक आयलो. आनी आज तसो शब्द आमचे मदें ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या शब्दाक जेजूक आराधन करूंक, नामान करूंक, स्तुती करूंक, ह्या शब्दाक महिमा दिवंक, ह्या शब्दाक अनुभव करूंक आमच्या जिवितांत आज ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आसाव. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या जेजू थंय त्या शब्दाक आमी देखया. वेळा काळा परवीं देवा सवे आसलो तसो म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाचो देव, रायांचो राय, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त म्हणलें आमी वळखून घेवया. आनी ह्या सोमयाक आमी आराधन करया, नामान करया, स्तुती करया. मोगाचें वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो पाताक मात्र एक साणून मनीस येलो उड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो तुमच्याक सदांच दिलो आनी महिमा तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन अमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आयला म्हणलो जेजू. ताचें सगळें जिवीत मनशाकुळाच्या सेवेंत, मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर तो जरयता आनी जरयता आनी जरयता. आनी निमाणें त्या कालवार दोंगरार कुर्साक वेंग मारता मनशाकुळाच्या मोगान भरलो आपणाचें जिवीत मनशाकुळा खातीर त्या कुर्सार बलिदान जावन पेटयता. आनी त्या मरीफात आपूण देव मनीस जाल्लो, मनशां मदें जियोंक आयिल्लो, मनशां खातीर, मनशांक जिवीत दिवच्या खातीर हांवें म्हणलें तें संपूर्ण तरान ताणें उगडापें केलें. आनी त्या कुर्सार थावन आपणाचो मोग कितें आपणाच्या मनशा कुळांतय तें ताणें उगडापें केलें. निमाण्या जेवणार तो आपणाकच मोडन दिता सगळ्या मनशा कुळा खातीर आनी येवकरिस्त भेटयता. आपणाचें मांस रगत म्हूण तो सांकेतीक रितीन आमकां दाखयता आनी त्या निमाण्या शुक्रारा कुर्साचेर आपणाच्या जिविताचें बलिदान भेटयता. ही म्हज्या उगडासा खरा
म्हणून दिल्लो तो उलो हर एक पटी आमी पाळना जाव येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयतना त्या उंड्या रुपार ताचें आजारपण आमी बगता आनी ताका आमी आराधन करता नामान करता तर तस्सो सोमी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें खरोच हाजर आसा आपणाकच आमचे खातीर मोन दिल्लो तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या उंड्यांत ह्या जिविताच्या दाताराक सोमयाक आमी पळोवया जिवीत दिवंक मनशा रूप घेतिल्ल्या ह्या धन्याक आमी पळोवया आनी ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण करया निमाण्या त्या जीवना मोगा मंदामेन दिलो सेवेन जिवीत जोरो पायशी सांचे दुरे उडो वाईन मास्रगत तुझे कुडीन बदलो मुझा उडा सकारात म्हणून सोमया तुवे शिसांक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 आराधन तुका सुमयांचे जो वंदन तुका सुमयांचे जो नमन तुका सुमयांचे जो महिमा तुका सुमयांचे जो येशुवे आराधन येशुवे वंदने येशुवे महिमे येशुवे नमन हालेलुया 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 मोगळा जेसू या बहुपवित्र साक्रामेंतांत परत तुझे हजरपण या घडी आमी बघून आसाव तू खरोच आमचे मध्ये आसाय वेळा काळा पूर्वी देवा सोमे आसलो शब्द मनीस जाल्लो मनशा रूप घेतलो तुमचो म्हणलें आमी वळखून घेता फाटल्या सगळ्या वर्सां 2025 वर्सा आमचे सांगात रावन त्या वर्साचो हर एक दीस तुवें सोलोवन व्हेल्लोय आमच्या बगलेक तूं रावलाय आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमकां सांगात दिलोय आदार दिलोय आमची दुखां बसली पडलेल्या वेळार आमकां उखल्लाय आमकां तुवें बुजयलाय धैर्य दिलाय उत्तेजन दिलाय आनी आमच्या कुटुंबांनी जे कितें बरेंपण जावंक आसलें हें सगळें बऱ्यान जावंक ह्या सगळ्या वर्सां तुवें आशिर्वादांनी भरलें आनी आतां नवें वर्स आमी सुरवात केल्या सोमया जेजू तुज्या आदारान तुज्या मायेच्या आदारान आमी सुरवात केल्या आनी आज परत ह्या नव्या वर्साच्या सुरविल्ल्या वेळा सुरविल्ल्या दिसांनी आमी तुजे समकार आसा तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती करता आनी आमकांच प्रत्येक जावन तुज्या पांयान तळ आमी समर्पण करता सोमया जेजू हे सगळ्या वर्सां आमचे सांगात राव हर एक दीस हर एक घडी आनी आमचे जिवीत तुंत सोलोवन व्हर सोमया तुजे कडेन आमी परता सगळें ह्या वर्सा आमच्या जिवितान बरें जावं बरी भलायकी बरेंपण आमकां दी सोमया आनी आमचें जिवीत तुंत सोलोवन व्हर ह्या आराधनेच्या सुरवेर तुज्या पांयान तळ आमी सरपडून तुजे कडेन परत हांव सोमया जेजू ह्या आराधना वेळार आमचे सांगात राव
तुजो मोग साकोंक आमकां दी, तुजो मोग अनुभव करूंक आमकां दी सोम्या. आनी तुजी पदवी तुजी महिमा बळवंतरान आज परत ह्या थळार आमचे देव वाळून दी सोम्या. आनी हांगासर आयिल्ल्यांक विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान वांटेले जावच्या हर एका भावंडांच्या जिवितान वाळून दी सोम्या. आनी अशें हर एकल्याक हे नवें वरास 2026 वरास तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलें, तुज्या कृपे बेसावांनी नेटयलेलें जावं दी म्हणून सोम्या आमी तुजे कडेन परतांव. सोम्या तुका जावं आराधन, सोम्या तुका जावं महिमा नमान, सोम्या तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसची आमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो, शब्द मनीस जालो आनी तो शब्द देव जावन आसलो आनी आज तो शब्द आमचे मदें आसा. त्या बेतलेमाच्या गोरवां खावणेर शब्द मनीस जालो आनी त्या मारिपात सगळ्या मनशा कुळाक ह्या सोडवंदाराचे येणे परगट जालें मोगाच्यान. सोमयाच्या आप परगटण्याचे फेस्त आमी संभ्रमतना सोमी आपणाकत सगळ्या संवसाराचो सोडवंदार, मनशा कुळाचो सोडवंदार तो खरो देव म्हणलें त्या खावणेत हांव परगट जालें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी आज तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. आमचो खरो सोडवंदार म्हणलें आमी ताका मानून घेता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 2 म्हणटा, जेजूच्या त्या जल्मा वेळार ते तेग राय वा तेग ज्योतिश जेजूच्या सोदनेर जेजूरायाच्या सोदनेर गेल्ले. हेरोद राया लागीं विचारतात, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयिल्या. आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयिल्या. ते ज्योतिश वा ते देगराय ह्या जेजू रायाच्या सोदनेर आसले मोगाच्यान, सोदनेर आसले. पूण आज आमी सोदीचे म्हणना, पूण आज आमचो राय, आमचो सोडवंदार, आमचो सोमी आमचे सांगात आसा, आमचे खातीर आसा. आनी परत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ताचें दर्शन आमकां दिता मोगाच्यान. आनी त्या देखून आमी ताका आज परत ताचे मुखार सरपडूंक, ताका नमस्कार करूंक आमी हांगासर आयिल्या मोगाच्यान. आनी ते तेग जण गेले आनी थंयसर त्यांनी बाळकाक ताचे आवय मुरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. त्या तेगांनी तेका रायांनी वा उदेंदीच्या तेका ज्योतिश्यांनी त्या जेजू बाळकाक वा ते जेजू रायाक, मनशा कुळाच्या सोडवंदाराक नमस्कार केलो मोगाच्यान. ताचे मुखार सरपडले आनी तांची खाणीक त्या रायाक अर्पयल्या मोगाच्यान. आज आमी ह्या सोमया मुखार आसा मोगाच्यान. आज सोमयाक दुसरी खंयची खाणीक नाका. बगार सोमयाक जाय आमचें जिवीत मोगाच्यान. सोमयाक जाय आमच्या जिविताचो इल्लोसो वेळ आमी दिल्यार आमी सोमयाक दिवची वर्ती खाणीक तित्त मोगाच्यान. आनी आज आमी हांगासर आसलीं वा विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान वांटेली जावची. आज आमी सोमयाक एंत दिवंक आयल्या. आमचो इल्लोसो वेळ त्या सोमयाक दिवंक, इल्लोसो वेळ सोमया सांगाता करसूंक आनी सोमयाक सांगूंक, आळे म्हजे जिविताची खाणीक तुका इस्त सोमया तुज्या सांगाता थोडो वेळ बसता, तुजो मोग सागता, तुका इल्लोसो वेळ अनुभव करता. तूं मनशा कुळाचो सोडवंदार राय म्हणलें मानून घेता म्हणलें आमी सांगच्या खातीर आज आमी हांगासर आसा मोगाच्यान. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, किर्तन 9 आनी 5 वाक्य 1-4 म्हणटा, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारानाच्या कडपाक वाखानुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाखानुया. कित्याक सर्वेस्वर व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय, ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो. सगळ्या आख्या संवसाराचो राय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आमी थोडे फावटी म्हणटा जेजूचो जल्म 2025 वर्सां आदीं जालो. मनशा कुळाक मनशा रुपान उगडापें जाल्लें 2025 वर्सां आदीं मोगाचें. पूण पवित्र पुस्तक जुवांचो वांजेल अध्याय 1 आमी वाचलो जाल्यार
तो त्या घडये मात आसलो न्ही, तो संवसाराच्या सुरवेर तावन आसलो, वेळा काळा परवी देवासोवें आसलो, तो देव जावन आसलो आनी शेवटीच्या काळार तो रूप घेता, मनशा रूप घेता आनी येता. ताडगून तो नवोत्तूनय तो संवसाराच्या सुरवेर तावन आसलो आनी ताडगून सर्गा संवसार असो धणी, सर्गा संवसार असो राई तो मोगाचेनो आनी ह्या संवसारी मुरये उदेशी बेतलेमाच्या खावणेर रूप घेता मात्र आनी मनशा कुळाक उगडापें जाता मोगाचेनो. ताचो तो राय तो सोडवंदार म्हणलें. तर आज ह्या रायाक आमी मोगाचेनो येया मान बगावया, सरपडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया, कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरोवाची परजा, ताच्या हातांत चलयलेल्यो शेळयो. एक घडी सांगात आमी म्हणया ही उतरां. येया मान बगावया, येया मान बगवया, सरपडुया, सरपडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया, नेमी मारुया, कित्याक तो आमचो देव, कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरोवाची परजा, आमी ताच्या सर्वाची परसा, ताच्या हातांत चलयलेल्यो शेळयो, ताच्या हातान चलयलेल्यो आमी शेळयो, ताच्या हातांत चलयलेल्यो शेळयो. ताच्या हातान शेळयलेल्यो शेळयो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर मोगाचेनो सगळे आमी उबे रावया. ह्या सोडवंदारा मारी पात दीस उदेला, सोडवणेचो दीस उदेला, ताराणाचो दीस उदेला, बाचावेचो दीस उदेला, देव मनीस जाला आमचे मदें आसा म्हणल्यार आमी वळखून संतोषान थाळयो पेटोवन म्हणल्या बरी हें गीत आमी गावन या देव मनीस जाल्ल्या आमच्या सोडवंदाराक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. दिसुदेला, दिसुदेला, सोडवण दिवचो दिसुदेला. जेसू आयला, जेसू आयला, सोडवणदार जेसू आयला. दिसुदेला, दिसुदेला, सोडवण दिवचो दिसुदेला. जेसू आयला, जेसू आयला, सोडवंदार जेसू आयला. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, सोडवंदार जेजू आयला. जेजू खरोच ह्या संवसाराचो उजवाड मोगाचेनो. ताच्या जल्मा मारिफात आख्या संवसारार उजवाड बांगलो आनी तो उजवाड आमच्या मुखार आसा. ह्या सक्रमेंटान परस जालता आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो सोडवंदार आमचे मदें आसा. तेका संतोषान गावया मोगाचेनो. हो तूं उजवाड म्हणलें वळखून घेवया. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवंदार जेजू आयला. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. Alleluia, जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवंदार जेजू आयला. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. मोग आयला, सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला,
सोडवणदार जेजू आयला. जेजू मनशार घेवन या संवसाराक आयिल्ल्यावरूय देवाचो मोग या संवसाराक आयला मोगाचें. कवी रवींद्रनाथ टागोरान म्हणले उतरां, हर एक भुरगें ह्या संवसाराक जल्मातना देव आजुनी ह्या संवसाराचो कितलो मोग करता ते उगडापें जाता. त्या देखून जेजूच्या जल्मा मारी पात देवाचो मोग मनशा कुळाक उगडापो जालो मोगाचें. आनी तसो मोग हांगासर आसा. त्या देखून आमी म्हणया मोग आयला, मोग आयला, संवसाराक मोग आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी ह्या जेजूक आमी आराधन करया, नमान करया. मोग आयला, मोग आयला, सगळींचो मोग आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. मोग आयला, मोग आयला, सगळींचो मोग आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया. त्या जेजूक वंदन जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोमयान जेजू म्हणया. कित्याक तो मनीस जालो, आपणाचें देव साईब ताणें धाडलें, मनशा रूप ताणें घेतलें, मनशा सांगाता एक जालो, आमच्या सांगाता तो आसा मोगाचें. ताचें हजरपण आमी बगया. मनशा रुपान आमच्या सांगाता आसा, आमकां समजता, आमच्या कश्टा दुखांत आसा, निरंतरी सांगात दिता म्हळ्यार वळखून ह्या जेजूक वंदन जेजू, वंदन जेजू म्हण आमी गावया. होगळाप जेजू, होगळाप जेजू म्हण आमी गावया मोगाचें. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. स्तुती, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू. महिमा, महिमा जेजू, महिमा जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया, हालेलुया, आमी हालेलुया, हालेलुया, आमी हालेलुया, हालेलुया, आमी हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. नमस्कार करया, ये या नमस्कार करया, ये या नमस्कार करया. दनिया ये या नमस्कार करया, ये या नमस्कार करया, ये या नमस्कार करया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया. मत्ती सुवांजल अध्याय 2 वाक्य 1, इसाया प्रवादी अध्याय 60 वाक्य 1 आणि थंयसर सोबीत उतरां. ऊठ परजळी जा, तुजो ऊस वाडायला, सर्वेस्वराची महिमा तुझेर परजळता. ऊठ परजळी जा, तुजो ऊस वाडायला, सर्वेस्वराची महिमा तुझेर परजळता. त्यादेखून तुजो ऊस वाडायला, तुजो ऊस वाडायला, ही उतरां नियाळ करतना म्हाका उडासा गेलो. एक स्त्री, तिचो दादलो सरलो पूत पर गांवांत आसलो, एकच पूत, आनी गांवांत एकलीच आसली आनी बरी नासली. पूण दीस वेता वेता एक सोरपो न्हू, कोणी उलोवंक ना सोमागाट, आनी तातूंत इल्लेशे डिप्रेशनाक गेली आनी ताच्या उपरांत आस्पत्रेंत एडमीट जाली. एक सोरपान कश्टां दिली, रडतेली, असले परिस्थितीन आसली. आनी ह्या पुताक आवयचे मस्तकांत परगांवांत गेल्लो आनी त्या देखून निमाणें कालें करता, आपणाचें काम सोडता आनी गांवाक येता, आपणाच्या आवय सांगाता रावता. गांवांत ताका हे काम मेळटा जाल्यार करता, पळयता म्हणून. आनी हो पूत गांवाक आयिल्ल्या वेळार हांव तिका मेळोवंक गेलो तिच्या घरा. आनी गेल्ल्या वेळार हांवें तिका इंत उतरां सांगलें, पळय तुजो पूत आयला आनी तुजो पूत तुका सोडून वचना, तुजो पूत तुज्या सांगाता रावता. आतां तुवें धैर्य घे जाय आनी तुजी भलायकी बरी जाता, तूं संपूर्ण गुण जाताय आनी तुका कांय बेंबिरान ना, कित्याक तुज्या सांगाता तुजो पूत आसा. आनी कोणीय तुवें भिये जाय म्हणना, कित्याक तुजो पूत तुज्या सांगाता रावता. आनी ही उतरां आनी प्रत्येक जण तिच्या पुताचें येणें तिच्या सांगाता आसल्या वरवीं जाल्ल्या वरवीं मोगाच्यानो तिची भलायकी संपूर्ण बरी जाली आनी पयलेंच्या पर्यंत नॉर्मल जावंक जाली आनी आपणाचें काम पयलेंच्या परी करूंक लागलें मोगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जर तरी एक पूत आपणा सांगाता आयलो, आपणा सांगाता रावता म्हणटाना त्या आवयतय जाल्ली बदलावन इतली जाल्यार मोगाचेनो, तर आमचे थंय कितली बदलावन जायनाका. सर्गीचो उजवाड संवसाराक आयला आमचे सांगाता आसच्याक. आनी त्या देखून इसाया प्रवादी म्हणटा, ऊठ परजळी जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्वराची महिमा तुझेर फांकल्या, कित्याक आमचो उजवाड आमच्या सांगात आसा मोगाच्यानो. त्या देखून तूं जुवांच्या वांजेलांत जेजून अध्याय 8 वाक्य 12 म्हणलें, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी आज तोचो उजवाड मनशा रूप घेतल्या वरवीं त्या बेतलेमाच्या खावणेर जल्म मारल्या वरवीं परत आमचेर फांकला मोगाळ भावान आनी भयणीनो. त्या देखून आमचें जिवीत संतोश बरी जायचे, आमचें जिवीत दादोसपणाचें जायचे, आमचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जायचें, आमच्या मुखामळार तो संतोष हांसो केदाळें आसा जे मोगाचेनो. आमी त्या देखून मेल्ल्या क्रिस्तांवां बरी न्ही, जिवंत क्रिस्त जीव आसली, संतोशान आसली आमी क्रिस्तांवां आमच्या जिवितांत जायचे. त्या देखून सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 6 म्हणटा, अंतकरांतावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता तें देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी प्रांगासो केला. जेजू मारिपात देवान उजवाड आमच्या काळजांनी आमचे थंय फांकासो केला आनी त्या देखून आज उजवाड आमचे मदें आसा मोगाचेनो. आमी उजवाडाची व्यक्तित्वान जावन आसा, उजवाड आमचे थंय आयला मोगाचेनो. किर्तन 27 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय, सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ही उतरां एकडे आमी म्हणया आपल्या, सर्वेस्वर म्हजो उजवाड सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारान, आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय, सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. आमचो उजवाड आमच्या हृदयाचे दवरया. परत एवटी उतरां आमी सांगाता म्हणया, धैर्यान म्हणया मोगाचेनो. उजवाड आमचे सांगाता आसा,
सोमी जेजू क्रिस्त संसाराचो उजवाड तो आसतना कोणाक बियेजे कित्याक बियेजे खंयच्याक आमी बियेजे आमी बळवंत जायचे मोगाचे त्या देखून धैर्यान म्हणया सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे तारान आणि म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी दोळे धांपया आमचे दोन्ही हात आमच्या अर्द्याचेर आमी धरुया सोमया कडेन आमी म्हणया सोमया म्हज्या जिविताक उजवाड दी तूं संवसाराचो उजवाड ह्या संवसाराक आयिल्लो खरो उजवाड तूं म्हज्या जिवितांतलो काळोख पयस कर म्हज्या जिवितांतले बेंबिरान पयस कर म्हज्या जिवितांतली खावजेनी पयस कर म्हज्या जिवितांतले पाताक पयस कर म्हज्या जिवितांतले उणेपण पयस कर म्हज्या जिवितांतली अस्कतगाय पयस कर म्हज्या जिवितांतले दुस्मानकाय पयस कर म्हज्या जिवितांतलो राग मोसर हागे जिद्द पारीकपण ह्या नव्या वर्सा म्हजे तावन पयस कर सोमया म्हज्या जिविताक उजवाड दी सोमया म्हज्या जिविताक उजवाड दी तुज्या उजवाडान धैर्यान चलोंक धैर्यान फुडें वचोंक सोमया तुजो उजवाड म्हाका दी तुजो सांगात म्हाका दी म्हूण आमचें जिवीत त्या सोमयाच्या पांयान तळा ह्या घडी आमी संपूर्ण तरान समर्पण करया मोगाचे न्हू खरो उजवाड आमचे मुखार आसा इसाया प्रवाद्यान सांगल्या प्रमाणे उजवाड परस जळटा मोगाच्यान उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिविता परस जळटा त्या देखून सोमया कडेन परत आनी परत म्हणया सोमया म्हज्या जिविताक उजवाड दी तुज्या जिवितान तुज्या उजवाडान म्हजें जिवीत बर सोमया तुज्या उजवाडान म्हजें जिवीत बर म्हाका धैर्यवंत कर म्हज्या कामांत धैर्यवंत कर म्हज्या वावरान म्हाका धैर्यादी कर सक्तेवंत कर बळवंत कर तुजो उजवाड म्हज्या जिविताचेर फांकय तुजो उजवाड म्हज्या जिविताच्या मेटांक फांकय हांव कितेंच न्ही जर तर तूं आसाय तुजो उजवाड आसा सोमी हांव बळवंत म्हणलें आमी वळखून घेता आसतना तुजो सोमी हर एकल्याचें नांव कान म्हणटा हर एकल्याचें नांव कान आमकां धैर्य दिता हर एकल्याचें नांव कान आमकां उत्तेजन दिता आनी म्हणटा बाळा भिये नाका आसा तुजे संगी सदां बळा रडा नाका आपय म्हाका जिणयेंत तुज्या मोगाचें न्हू तर ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळतना दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यार वाट चुकोवन गेल्यार मोगान वेंगोंक हांव तयार आसा म्हणटा सोमी आनी म्हणटा बाळा भिये नाका आसा तुजे संगी सदां बाळा रडा नाका आपय म्हाका जिणयेंत तुज्या तर ह्या उजवाडाक आमचें जिवीत उक्तें करया आमच्या जिवितांत ये आमकां धैर्यान भर सक्तेन भर म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू पान संको 122 बाळा भिये नाका आसा तुजे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय म्हाका जिणये तुज्या ह्या सगळ्या वस्ताक आपया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताक आपय आनी म्हणया आमच्या जिवितांत ये आमच्या संगत राव म्हूण आपया सदा बाळा रडो नाका आपय म्हाका जिणयेंत तुज्या कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका
म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान वेगूंक हांव तयार आसा मोगान वेगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेंक नाका आसा तुजे संगी सदा बाळा रडो नाका आपय म्हाका चिनिये तुझ्या मोगाच्यान ह्या सगळ्या मुखल्या वर्सा 2026 वर्स आमी सुरवात केल्या हे सगळ्या वर्सां आमकां सुमयाच्या पांयार आमी समर्पण करया आमच्या कश्टां नश्टांनी आमच्या एकसुरपणांत कोणी आमकां खेळटाना दुर्सातना खबरो करतना आमचें नांव पाड करतना आमकां हकमान करतना कश्टा वयर कश्ट दुखा वयर दूख येताना सोलवणी वयर सोलवणी येताना सकड आमकां सांगताना सोमया तूं आसाय सोमया ह्या सगळ्या वर्सां तूं म्हाका सांगात दिताय कित्याक फाटल्या सगळ्या वर्सां तुवें म्हाका सांगात दिल्लोय म्हजी जतन घेतली म्हज्या सांगाता तूं आसलोय ह्या मुखल्या वर्साय आसाय म्हणलो म्हजो वर्सो पातयेनी म्हाका आसा त्या लागून सोमया ह्या घडये म्हाका आनी हांगासर आसलेल्या सगळ्यांक ह्या माध्यमा मार्फत ह्या आराधनान वांटेल जावच्या हरी एका भावंडाक तुज्या पांयां समर्पण करतना कश्टां नश्टांनी एकसुरी आसतना दुखामतांची बसूंक सोमया हरी एकल्या सांगाता राव हरी एकल्या सांगाता ये आनी हे सगळे वरास तांचे तूं सोलोवन व्हर म्हूण सोमया तुजे कडेन परता आनी तुका आपयता आमच्या सांगाता रावोंक आमच्या सांगाता रावोंक आमच्या मुखल्यान तूं रावोंक आमच्या फाटल्यान रावोंक आमच्या बगलांनी रावोंक आमच्या वयर रावोंक आमी तुका आपयता सोमया ये सोमया आमच्या सांगाता राव कष्टांनी नश्टांनी एकसूर रडताना हसून काडल्यांत तुजी दुकां मोगाच्यानी केल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेवंक हांव राखोन आसा आवयन आपल्या दुदाच्या बालशाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुदाच्या बालशाक सांडल्यारी सणसणा हांव तुका म्हज्या बाळा सणसणा हांव तुका म्हज्या बाळा बाळा भियेंक नाका आसा तुजे संगी सदा बाळा रडो नाका आपय म्हाका चिनियेन तुझ्या आपय म्हाका चिनियेन तुझ्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया मोगाचेनो उगडापान पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 8 सर्वेस्पर म्हणटा हांव आरंभ आनी अंत आसा आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवंचो आसा तो सर्व पदवेदार हांवसो म्हणून सर्वेस्पर म्हणटा आरंभ आनी अंत तस्सो मोगाच्यानो ताचे विने दुसरो कोणी ना सकड वेळ काळ ताचे तावन रुपी जाला आनी हर एक वेळ काळ सोलून वर्सो धनी आमच्या मदें आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या सगळ्यांचे जिवीत सोलून वर्सो आरंभ आनी अंत आमच्या सांगात आसा हे नवें वर्स आमी सुरवात केलां ह्या नव्या वर्साच्या सुरविल्ल्या दिसांनी आमी आसा आमचें सगळें जिवीत सोलून वर्सो आमचो सोमी आल्फा आनी ओमेगा आमच्या मुखार आसा आरंभ आनी अंत आमच्या सांगात आसा ह्या घडये आमकांच हे मुखले सगळे वरास आमी सुरवात केल्लें ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताणें बसयलेल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी मागया मोगाचेनो आमकां
एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक, एक बरें कुटुंब जिवीत जियोंक, एक बरें बावार्थी जिवीत जियोंक आनी अशें आमी धैर्यान ह्या सगळ्या वर्सां मुखार वचोंक सक्कड आमच्या जिवितान बरें जावं, आमच्या कुटुंबांतली सक्कड बरी फाल्यां बरें जावंक हरी एक आशिर्वाद आमच्या जिवितान वळच्या खातीर येस सोमयाच्या पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया, सक्कड आमी उबे रावया. त्या मारिपा देवाचें उतार आयकोंकी आमकां आमी तयाराय करया. मोगाच्यो भावन आनी भयणीनो, दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. पान नंबर 98 ह्या हें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याक आमचेर हरी एकल्याचेर आमी मागया. ओत्तू पवित्र आत्मो आमच्या मुखल्यान आसून फाटल्यान आसून बगलांक वयर आसून आशिर्वादांनी बन हें मुखलें सगळें वरास हें नवें वरास आमचें जिवीत चलोवन व्हरून दी म्हणून ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्ते कुरपेक आमकां आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, हरी एक दीस हरी एक घडी ह्या वर्साची ताज्या बेसांवांनी भरलेली जावं, पवित्र जावं, मांडावळेन भरलेली जावं, सगळ्या संपूर्णतेन भरलेली जावं म्हूण ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें न्हू. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवोन ये. तेलां जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रुपीत कर, आमकां तो रुपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवोन ये. तेलां जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रुपीत कर, आमकां तो रुपीत कर. गुली मोणा राखून आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा. दुखली मोना राखून आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा. मोगाबुजान तुज्या तियास गुण कर, मोगाबुजान तुज्या तियास गुण कर. संतोषन भरून चिनी पावन तुक, संतोषन भरून चिनी पावन तुक. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवोन ये. तेलां जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तो रुपीत कर, आमकां तो रुपीत कर, आमकां तो रुपीत कर, आमकां तो रुपीत कर. मातेवाच्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 25व्या वाक्यातावन 30 आनी 3ऱ्या वाक्या मसर. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें आनी पांगरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती. पळया, अंतराळाची सुकणीं तीं ओंपिनात, लुविनात वा तुपयांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तेम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपल्या आवक दोळ्या वेळाक पुणी सोडूंक सकात. आनी न्हेसना विशयंत तुमी कित्याक कन करची. शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानात वा ओळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सालमांव राय लेगून
आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुलासारको नेसिल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलें तण जैत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभवर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो नवें वर्स प्रारंभ केल्ल्या आमकां हर एकल्यां की आयचो वांजेलोसो संदेश खंडीत जावन एक मार्गदर्शक जावन आसा. नवें वर्स प्रारंभ करता आसतना साबार जण साबार निर्धार घेतात. हांवें ह्या वर्सा इतलो ग्रेस्त जायचय, हांवें ह्या वर्सा इतले संबंध रिलेशनशीप बांदून हाडीचय, हांवें ह्या वर्सा एक घर बांदिचय, एक काजार जायचय, एक कितें तें जायचय, हें जायचय. साबार संगती मनीस आशेता आनी निर्धार करता. तें पुरा बरेंच हांव सांगना, तें नाका म्हूण हांव सांगना. पूण हांगासर एक गुंडायेचें चिंताप आसा. आराधना वेळार फादरापान सांगलें सोमी जावन आसा उजवाड, तो तुमचे सवे आसा, तुमी पर्स जळोवंक जाय म्हणून. खाण मनजाती खातात पूण तो तांचें जिवीत पर्जळीत जायना. सुबीत उस्तुरां घालना. हे म्हणजे बायलें काले म्हळ्यार सोबाय बायल्या संगतींनी सुरंगार आयिल्लें. साबार तरेचे व्यक्ती ह्या संवसारांत हाचे पयलीं आसले आनी मुखारी आसतले, तरी पूण ते चरित्रांत आज चरित्राच्या फुटांत ते नात. चरित्राच्या फुटांत ते नात. जायत्यो संगती हांवें तुवें निर्धार केल्लें जावं पुरो घरां बांदचें, जावं पुरो काजार जावचें, जावं पुरो ह्या वर्सा आमी मुखल्यान तूं तशें शिकप शिकोवन उस्ते पावंडा पावचें, हें पुरा गरजेचें. तरी एक गुठाची संगत आसा, तें जावन आसा हर एका कातोलीक भावार्थ्यान पर्स जळोवचें. केवल ह्या संवसारांत आसतना मात्र ही कूड आसतना न्ही, कूड नाथिल्ल्या वेळारी आमचो आत्मो पर्स जळोवन आसूंक जाय. त्या देखून आमी पळयता सांत भक्त ह्या संवसारांत नान तरी, कूड ह्या संवसारांत नान तरी ते आजुनूय पर्स जळोवन आसात. आनी साबार लोक हजारांनी वचून आमच्या थोड्या सांतांच्या जाग्यांनी वचून मागतात, तांचे कडेन तांचें नांव खाण उडास दवरतात आनी ते आमकां कुमकेक पावतात. तर नव्या वर्सा आमी करचे निर्धार जावंक पुरो. ह्या हांवें आनी तुवें ह्या नव्या वर्सा कितें जायचंय म्हणलें चिंताप मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका बरें चिंताप गरजेचें. आज ह्या उतरांनी कितें बरें करून सांगलां पळया. थंयसर खाणा जेवणा प्रास थंयसर सांगता लेका खाणा प्रास जीव व्हरतो. खाण मनशाची कूड मोर्ता पर्यंत रक्षण करूंक शकता, पूण जीव म्हजो तुजो आत्मो तो मेल्या उपरांतय अस्तित्व वचून पर्स जळचें जिवन जी जाल्यार थंयसर हें खाण नाका ताका. तर कितेंगी व्हरतें आमकां जाय. आनी था देखून
त्या देखून नव्या वर्साच्या प्रारंभाक सामान्य व्यक्तींनी कितें योजन घालना आसात ते योजनाचे की वर्ते योजन आमचे जावन आसा जाय. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा बारी भोव अपुरबायच्या उतरांनी ते सांगता देखून सोदा तुम्ही पयलें देवाचें रास आनी तेजी खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. मुस्तुगुंडायचे संगत वर्स प्रारंभ करच्या वेळार हांवें तुवें नियाळ करचो आठव करचो विशय जावन आसा. सर्वेस्पराची खुशी कितें म्हणून जाणा जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें न्ही तुवें संपूर्ण तरान सरेंडर या सर्वस्व ताका आमी दिवंक आसा. म्हजो निर्धार न्ही, म्हजी आशा न्ही, बगार सर्वेस्परा तुजी खुशी जावं. आतां सर्वेस्पराची खुशी म्हजे आनी तुज्या जिवितांत खंडीत जावन आमकां बरें करूंक मात्र आसता. मनशाची खुशी तात्कालीक आनी ती परत वर्सां गेल्ल्या बरी बदलून वेता. हांगासर सर्वेस्पर म्हणटा आमी सकाळ जेरेमिया प्रवादीच्या 29 अध्याय 11 वाक्य हर एकल्यांक आमकां बायपाट आसा आनी ते म्हणटा तुमचे येवजण सर्वेस्पराक कितें करता तो तुमी हर एकले आमी जाणाव आनी ते आमच्या बऱ्याक देवा लागीं सबार योजना आमचे लागीं आसात. पूण ते कित्याक कार्याक जायनात म्हळ्यार सर्वेस्पराची योजना कार्याक कित्याक जायना म्हळ्यार ताज्या खुशे प्रकार हांवें तुवें वसाचें आसलें आमी वेतस नाव कित्याक आमची खुशी घेवन आमी अनेका वाटेन वचून आसा. हांगासर ह्या वर्सा आमी कितें करीत ह्या वर्सा या 2026 एका लेखान आमी संपूर्णाचें वर्स म्हूण सांगीत. ते 2 + 0 + 2 + 6 म्हळ्यार 2 मागीर 0 मागीर 2 कुडी 6 म्हळ्यार ओट्टू 10 जाता. 10 म्हळ्यार एक संपूर्ण फुल्ल 10 आउट ऑफ 10 10 फुल्ल जातात. एक संपूर्ण कायचें जिवन जिवंक हें वर्स म्हाका आनी तुका उलोव दिता मोगाचें न्हू. ह्या वर्साक ह्या संपूर्ण काळाच्या वर्सांत जीवन संपूर्णतेक पावयचें जाल्यार पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगल्या बरी आमी जावन आसा उजवाड. तो उजवाड ह्या संवसारांत परजळ जाय. सवाल हे उजवाड परजळाचें जाल्यार हांवें तुवें कितें करी जाय. त्या देखून आमी उडास दवरिसाय. आमी मोरयेचे विशयंत गर्भेस जावन तूं एक बाळान जाता म्हणटा आसतना सामान्य तरान एकटेच्याक मनीस भिवन म्हजे कारणां जावचें ना म्हणटा आसलें. पूण ती म्हणटा जावं दी सर्वेस्पराची खुशी. तुमकां भोगोवंक पळो देवान सांगता आसतना कोणें न्ही म्हणूंक जाता म्हणून न्ही म्हणूंक जायना सोमा. पूण न्ही म्हणचे सबार उल्लेख आमी वांजेलांत पळयता. मोयजेक देवान विसरून काडल्या वेळार मोयजे म्हणालो हांव फिट्ट न्ही, म्हजे कारणां जायना, म्हजे कारणां जावचें ना. मागीर देवान ताका आरोनाक ताका सहाय्यक दिता. जेरेमियाक सांगता म्हणटा हांव एक ल्हान भुरगो हांवें खालें करचें म्हणटा. जोना प्रवादीक सांगता तो धांवता. त्या देखून मोगाचें न्हू देवाची खुशी ते कितें आमच्या जिवितांत जाता ते एक्सेप्ट करचें एक सामान्य संगत न्ही. देवाचें राज आनी तेजें खुशी तुमी समजून घेजय म्हणटा आसतना ते ल्हानशी विशय न्ही. देवाच्या राज स्विकार करचें, देवाची खुशी स्विकार करचें एक म्हत्वाचें मॅट मोगाचें न्हू, म्हत्वाचें मॅट. त्या देखून थंयसरलें धैर्य म्हाका तुका मेळाचें जाल्यार टोटल सरेंडर सर्वेस्पराक हांवें तुवें जाय पडटा. उडास दवरया. देवाची खुशी करता आसतना सक्कडे बरेंत म्हूण चिंतचें नाका. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या पैणार
देवाची खुशी करताना अडकळी साबार तुझ्या जिवितान येतात, पूण यशस्वी तुझी आसा. अडकळी, कश्ट, संकश्ट जायते येतात, पूण यशस्वी तुझी जावन आसा. मोरयेन तिजे जावं दी सर्वेस्पराचे खुशे प्रमाणे मुझे थंय जावं दी म्हणटा आसतना तिका फुलांचो झेलो घालन राण ये बरी तिका जीवन दिवना. थंय थावन सर्वेस्पराची खुशी ती जारयेक येता आसतना तिच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट इतले न्ही तितले न्ही. त्या गुरुवार स्त्रियेक ती देवाची खुशी जाणा जावन ते स्वीकार केल्ल्या तिका मागीर ते गुरुवारीन तितल्या पयस हजारो किलोमिटर तिणें वसाचें पडलें. गेल्या उपरांत बाळान जावंक एक जागो सोमेत ना. जागो मेळ्ळ्या ते गोरवांच्या खवणेंत एक जागो मेळ्ळो तरी ताजे उपरांत जिवनय मागीर कश्टांचें. ती जिवी बाळांत ह्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन इजिप्ताक धांवचें पडलें. इजिप्तांत धांवन चिकेत प्राय जाल्या उपरांत परत फाटीं येचें पडलें भुरग्याक ल्हान प्राय जाता आसतना. त्या शोमियांची सुख साबार जाणांनी ताका देंवसार लागला फिरवाला म्हणटा आसतना ती उतरां कानाक पडटा आसतना कितले तिका बेजार भोगलें. आखरेक त्या तरण्या आपल्या पुताक कुर्सार मारतानाय ती थंयसर बगलेक सांगाता ती रावल्ली. कितले कश्ट आयले पळया मोगाच्यान. देवाची खुशी मुझे थंय जावं दी म्हणल्या त्या स्त्रियेक कितले कश्ट तिच्या जिवितांत आयले. त्या देखून तुमी चिंचे नाका. देवाचे राज हांव सोदतां आनी देवाची खुशेक हांव जायत म्हणटा. ह्या वरवीं म्हजें जीवन राज्य रस्त्यार चलतलें. म्हाका सगळ्यांनी फुलां घालतलीं, म्हाका सगळ्यांनी जय जय म्हणटलीं, म्हाका सगळीं मेळटा. हांव सद्या उपरांत कांयच म्हाका उणें ना, म्हाका कांयच जायना. तसलें न्ही मोगाचें. देवाचें राज आनी ताची खुशी सोदून पाळिल्ल्या वरवीं जिविताचें मुखलें हंत आशिर्वादीत जाता. मुखलें हंत आशिर्वादीत जाता. त्या देखून मोरिमायेन तितले देवाची खुशी तिणें स्वीकार केली मात्र न्ही, तिच्या जिवनांत देवाची खुशी जारी जावंक संपूर्ण तरासो कश्टांत संकश्टांत संपूर्ण सहकार दिल्लो. तिणें सवाल करूंक ना हें कित्याक अशें जाता म्हणून. झुजेक जायते फावटी सर्वेस्पर सोदूत स्वप्नांत पडलो तरी मोरयेक पडून तिका डायरेक्शन दिल्लें ना. मोरयेक खंयसर डायरेक्शन दिल्लें ना, पूण ती सहकार दिवंक लागली. सर्वेस्पराची खुशी आपल्या जिवितांत जावं दी म्हणून हर एक संगत तिच्या जिवितांत घडटा आसतना ती सहकार दिवंक लागली. त्या खातीर कितें जालें? त्या खातीर तिजो आत्मो हांव थंय जाणाव सरकारा गेलो मात्र न्ही. तिजे कडेन आजुनी साबार जाण तिच्या नांवा खाला इंटरसेशन या मागतात, विनंती करतात. ती परजळ्ळी ह्या संवसार आसता मात्र न्ही, कूड नातिल्ल्या वेळार आजुनी ती परजळसो उजवाड जावन आसा. त्या देखून साबार हजारांनी लाखांनी करोडांनी लोक मोरयेमायेच्या तिचे लागी विनंती करून जायते आशिर्वादां घेतात. तिका महत्व आसा, ती परजळटा आनी ती आजुनी ह्या संवसारार एक महान व्यक्तित्व तिचें जावन आसा. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कित्या खातीर देवाची खुशी आमी जाणा जायसय आनी ताजे उपरांत त्या खुशे प्रमाणे जियेसय म्हळ्यार तें केदाळा मनीस करूंक शकता. टोटल सरेंडर जिणी जिवंक शकता. तुमची जिणी आशिर्वादीत जाता. हांवें तुवें पळोवचें सड्ड म्हळ्यार आतां ह्या 5-10 वर्सां म्हणसर पळयत.
पूण सर्वेस्परान पळोवचें आमच्या ह्या कूड हांगातावन गेल्या उपरांत आसता पर्यंत आनी उपरांत कितें जाता म्हणलें तो जाणा त्या देखून जिविताचो उद्देश दवरून मनीस जियेल्ल्या वेळार मुखले ताच्या जिवितांत बरेंच हरी एक गणितां घडोवंक शकतात मोरी एक कश्ट येयले जावंक पुरो पूण हरी एक कडेन तिका रक्षण लाभल्लें मोरी एक मात्र न्ही सर्वेस्पराचेर पातयल्ल्या हर एका व्यक्तीक जावं पुरो तो मोइशे जावं पुरो तो अब्राम जायते तांच्या जिवितांत तांकां कश्ट लाभले जावंक पुरो पूण हर एका संगतींत तांकां रक्षण लाभलां मोइशेचेर पुरपुरल्या वेळार थंयसर त्या व्यक्तींक तांकां कोडाची पिडा लागली फातरांत ताका मारूंक तयार जाल्लो लोक तरी पूण तस्सो मोइशे ह्या सगळ्या लोकां मदें एक मुखेली जावन तो परजळ्ळो ह्या समाजान तेच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नवें वर्स म्हणटा आसतना आमचे निर्धार जे कितें आमी करता जायत आसूं देत तरी पूण पयल्यान पयलो आमचो निर्धार जाय ह्या वर्सांत सर्वेस्पराच्या कुशेक हांव संपूर्ण खालतीमान घालतां सर्वेस्पराच्या कुशे प्रमाणे हांव जियेतां जावंक पुरो एका घडयेक म्हाका टिका येवंक पुरो जावंक पुरो एका घडयेक म्हाका अन्याय अनीत म्हज्या जिवितांत भोगूंक पुरो तरी पूण आमी दंडळचे ना त्या देखून जिजोन म्हळें कोणें पत्राचेर भद्र काडपाचेर ताणें बुन्याद घाल्या ताचें घर पावस वारें पावस मारल्यार तें रावता आनी जें खंयचें रेवेर बांदलां तें कोसळून वता खंयचें घर मोगाचें जिवीत भावार्थांत तें बांदून हाडलां भावार्थ म्हळ्यार कितें दोळ्यांक दिसानांतल्या संगतींचेर बरवसून येचें भावार्थ म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या दोळ्यांक तें दिसना लोकां प्रकार तें सोमा न्ही आत्मीक दृश्टेन तें सोमा हांव पातयेतां म्हजो देव म्हाका वाड दाखयता म्हाका जिवीत संपूर्ण दिता म्हळ्यार त्या भावार्थान हांव येता मोदें अडखळी जें कितें आयल्यो तरी म्हाका कितेंच जावचें ना म्हणलें हांव भावार्थांत हांव जियेतां आनी असल्या भावार्थांत जियोवच्या त्या व्यक्तित्वाक मोगाच्या न्हू हांवान तूं देवाच्या राजांत जियोवन आसता आसतना थदाळा आमचें जिवीत परजळटा वर्सां जें कितें न्यू इयर म्हणलें आमच्या जिवितांत साबार न्यू इयर्स नवें वर्सां आयल्यात पूण व्यत्यास वर्स प्रारंभ जाता थोड्या म्हयन्यांनी अंत जाता तरी पूण एक वर्स अंत जावन नवें वर्स प्रारंभ करतना हांवें चिंतीत म्हज्या जिवितांत कितलें फैण म्हज्या देवाच्या कुशे प्रमाणे हांव मुखार वचून पावलां जर तर हांव आनी तूं वर्स प्रारंभ केलें वर्स आखेर केलें परतें नवें वर्स प्रारंभ केलें पूण देवाच्या कुशे प्रकार म्हजें पैण ना तर आमचें जिवन व्यर्थ जाता ताजे बदलाक देवाचे कुशे प्रमाणे योजना प्रमाणे आमी आसावंगी म्हणलें पयल्यान पयलें आमी निर्धार करीत जाय फाटली जिणी आमची कसलीय जावन आसूंक पुरो मुस्तमुटी हांवान तूं सुकोवन पडल्या जावंक पुरो देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेन आसतना देवाच्या विरोध आमी गेल्या जावंक पुरो आमचो देव बोगसाणेचो काकुळतेचो आनी कुरपेचो देव त्या देखून जें कितें आमच्या फाटल्या जिवितांत जालां सगळें आमी विसरोवन सोडया जें कितें आनी मुखलें आसा त्या विशयींत हांवान तूं गंभीर चिंता आठोवया आस्तावन आमी सर्वेस्परा लागीं म्हणया सर्वेस्परा आयच्या दीस तावन आज तावन हांव तुजो व्यक्ती जावन तुजी खुशी करता आनी ती हांव पाळटा
तूं जावन आसाय म्हज्या जिवितांत उजवाड तुका उजवाडा फाटल्यान हांव सोलोवन वेता वो म्हजे भावार्थाच्या दृश्टेंत तूं जावन आसाय उजवाड आनी त्या उजवाडा फाटल्यान येता न्ही मनशांनी सांगच्या त्या उजवाडा फाटल्यान संवसाराक कितें दिसता तो उजवाड न्ही बगार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो उजवाड जावन कितें तो मुखार आसा ताचो उजवाडा फाटल्यान हांव वेता असलो दृढ निश्चय मोगाचो न्हू मस्तो गरजेचो आनी देखून म्हणटा पळयत पुस्तक जर तर देवाच्या उजवाडा फाटल्यान देवाच्या खुशे प्रमाणे तूं जियेत आसतना तुज्या जिवितांत कितेंच उणें पडना तुजें कुटुंबां जिवीत आशिर्वादी जाता तुजें चिंताप आशिर्वाद जाता तुजो आत्मो आशिर्वाद जाता फाल्यां तूं एक सांत भक्त जावंक पुरो साबार लोक तुज्या लागीं तूं मेल्या उपरांतय तुजे ते येवन मागोवंक पुरो निरंतर जावन ह्या संवसारार तूं उजवाड जावन परजळोवंक अवकाश आसा पूण हांवें तुवें त्या संत भक्तांनी केल्ल्या प्रमाणे सर्वेस्पर सोम्या जेजूचो उजवाड तो मानून घेवन त्या उजवाडाच्या वाटेर हांवें तुवें वचोंक आसा आनी ह्या मुखांतर देवाचें राज कितें म्हण जाणा जावन देवाची खुशी कितें म्हण जाणा जावन ती कर जियेल्ल्या त्या संत भक्तांची जिणी आदर्श जावन मोरयेमायेची जिणी आदर्श जावन जर तर हांव हातून जियेल्या जाल्यार जें कितें आमी योजन केलां जें कितें आमच्या मोतयेंत आसा हर एक देव आमकां दिता त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमी म्हणटा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तू तुमकां दितलो कितें तूं पुरा अत्रे गूण आसाय तुज्या जिवितांत हर एक तुका मेळटलें मोगाचें न्हू हर एक तुमकां मेळटलें हर एक तुमकां आशिर्वाद जातलें पूण हांवें तुवें जाणा जावंक जाय सर्वेस्परची खुशी कितें म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परची खुशी हांव पाळटा म्हज्या स्वंत जाणवार हांव वंदोवन नासतना सर्वेस्पराच्या खुशे प्रमाणे हांव हें वर्स जियेतालो ह्या मुखार म्हज्या जिवितांत नवे हंताक हांव उंचल्या पावंडाक पावतलो म्हजें पैण आशिर्वादी जातलें आनी ह्या मुखांतर सर्वेस्पराक मानसो तसलो व्यक्ती जावन सर्वेस्पराचो उजवाड जावन हांव हातूं परजळोवंक प्रयत्न करया आमेन. सर्गेंच्या बापा समर्पण करता हांव बापा आमकांच तुज्या हातीन हे नवें वर्स जावन आमकां हर एकल्याक ह्या वर्सान तुजो अनभोग जोडची कृपा लाभय तुज्या हजरपणान जियेवचें भाग लाभय आमचें जिवीत तूं रुपीत कर येदोळ वरेक तुवें आमकां हर एका घडये राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना बापा आनी मुखल्या वर्सा संपूर्ण तरान आमची जतन घेवन आमकां फुडें चलय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या आमची आत्मीक वाडावळ तुज्या हातान सोम्या जेजू आमी आत्मीक शेतांत वाडोवंक जाय जाल्ले हर एक तरेचे पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन आम्हा सोमेस्तांक लाभोवन तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरें वायट समजोन काण घेवन मेटां काडूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हण मागता. पवित्र आत्म्याचें अभिशेकपण आमकां फावो कर आत्मीक दिश्ट तूं लाभय तुजो ताळो आयकुनची कृपा आमकां फावो कर हर एक तरेची बंधनां मोडन घाल संवसाराचो उजवाड तूं जालोय सोम्या आनी तुजो उजवाड प्रतिफलन करची हर एका तरान तुजी उजवाड प्रतिफलन करची व्यक्ती जावन आमी मारपाट जावंक आमकां तूं आशिर्वादची म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या आमच्या जिवितांतले हर एक घडीत तुज्या हातान तें तुज्या कुशे प्रमाणे रुपांतर जावंक जाय जाल्ले हर एक तराची कृपा तूं आमकां फावो करन आशिर्वादची म्हण मागता. Alleluia, 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 arabashere ra 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 ra, alleluia, 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 alleluia,
Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू सांगता म्हणया निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू आपोड म्हाका आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू मोगळा सोम्या आमचे काळीज तुझ्या हातान समर्पण करता सोम्या ह्या काळजान तुका जागो दिवची कृपा आमकां लाभय उतार जावन तूं देवून ये आनी आमच्या काळजान तुजो बेडार कर हर एक तराची अडकळ हर एक तराचे पातकी सैम हर एक तराचे आंतरिक गाय हर एक तराचे नाबोगसाणेचो स्पिरीट आमचे थंय आसले हर एक अहंभाव सर्व हुमटून काड आनी खालते आनी मोगाळी काळीज जावन आमची काळजां परिवर्तन कर म्हण मागता मुझ्या दुःखाचे वोचे घेऊन आयला काळीज मोचे आसमर्पिता या पातक्याचेर दिश्तू लावन पडे निवार म्हणून आसाव मागता निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमची पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेंत सोम्या जेजू तुझे दैविक हजरपण आसा करण ती घटमट बळवंत करण तुझे रास ह्या संवसारी स्थापन करच्या वावरांत मेतेरपण घेत आसतना सोम्या हर एका व्यक्ती थंय तुजो आत्मो घालन ती फुडें व्हरूंक जाय जाल्ली फुडें मेटां काडूंक जाय जाल्ली कृपा तुजी लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 अरबा शेरेरा रबा खिया लबा का शेरेरा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव एक कोट आमचो सदा स्वाडय सडय पवित्र सभा बांधो आधार लागोय आधार तो सोला पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोन आमचे तो देवोन सर्गेंच्या बापा या वर्सा हर एका भक्तिकाक तू आशीर्वाद से म्हण मागता जो कोणा थंय पिडा शिडा आसा तांकां बरी भलायकी दिवन आशीर्वाद से सोम्या खंत बेजाराय असलेल्या कुटुंबांनी संतोष वाळासो कर सोम्या आर्थीक संकश्टांक बली जाल्ल्यांक सोम्या तांच्या जिवितांत आर्थीक ब्लेसिंगां स्वीकार करची कृपा तू लाभोवन
तुझी वाट उक्ती कर सोम्या. मानसिक तरान कष्टांच्या व्यक्तींक मोतीचे समाधान दिवन आशीर्वादसी सोम्या. पिडेस्तांक गुण करसो वैज जावन तू गुण कर सोम्या. जिवितांत वाटे मेळनासतना घुसपटतेल्यांक तू वाट दाखोवचो दिवो जावन तुझे हजरपण आसा कर सोम्या. हर एका तरान तुजी काकुळट, तुझी दया, तुझे रक्षण, तुझे आशीर्वाद, तुझे मार्गदर्शन, तुझे थंय आमचो बावार्थ सोडोंक जाय जाल्ली कृपा दिवन हर एकल्या तुझ्या पाटलावदाराक आशीर्वादीत करन फुडें चलय म्हण मागता हांव. ओपड जेसू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेसू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा. ओपड जेसू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेसू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा. मोकळा सोम्या. मुखल्या दिसांनी आमी करूंक चिंतली रेतेर सोम्या तूं आशीर्वादसी. तुझ्या पवित्र आत्म्याचे बळ दिवन सारखे मार्गदर्शन तूं आमकां लाभय. ते अरेंज करच्या हर एकल्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हजार जावच्या लोकांक आत्मीक तशें दैहीक बरेपण लाभचें भाग तूं फावो कर. तुझे उतारवणच्या तुझ्या याजकांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उलोवची जीब दिवन आशीर्वादीत कर. आनी त्या वेळार जाय पुरते आत्मीक परिवर्तन घडोवंक तुझ्या कृपेचो आदार लाभय. थंयसर रितीर जावचो जागो आशीर्वादीत कर. तूं थंयसर तुझे हजरपण आसा कर. हर एक तरेचे उणेपण तूं काडन उडय. थंयसर तूं साक्षात हजर आसून तुझ्या आशीर्वादांनी भरलेलो जागो जावन तुझे दैवीक हजरपण बगचो अनभोग हर एका भक्तिकाक हजर जाल्ल्याक लाभाशे तुजी काकुळट आनी तुझे पवित्र आत्म्याचे संचलन थंयसर वाळोन तिरेतेर फ्रुटफुल जायशे तूं आशीर्वादसी म्हण मागता. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकांय दिता पक्की मनशाक. सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकांय दिता पक्की मनशाक. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया धन्य देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया धन्य देवा. सरस्परा बापा, जशें तूं इस्रायल परजेक हर एका घडये मार्गदर्शन दिवन आसलोय त्याच प्रमाणे तुज्या परजेक फुडें चलोवन व्हरूंक तुवें अभिषेक्त केल्ल्या हर एका याजकाक, गवळी बापांक, तशेंच हे मिसां वावर करतेल्या हर एकल्याक सोम्या तूं बापाक भेटोवन बापा तावन सारकें मार्गदर्शन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचे अभिषेकपण आनी तुजें संरक्षण लाभाशें
विनवणी कर म्हण मागता. संपूर्ण तरान तुझ्या राजा खातीर वावरूंक जाय जाल्ले बवडताचें देणें तुझ्या लोकांक फावो कर म्हण मागता. सोम्या आमचे लागीं विनवणी केल्ल्या मागण्या खातीर विनवणी करच्या हर एकल्याक तूं आपड म्हण मागता. तशेंच तुजो अनुभव मेळोंक कोण सकड आशेतात तांकां पवित्रत्म्या मुखांत्र दैवीक अनुभव जोडचें बागला बाई म्हण मागता. हर एक काळपणाच्या सक्त्यांच्या बंधनांत असलेल्या हर एकल्याक सुटका लाभय म्हण मागता. तुका वळखून घेवचे काळीस आत्मो फावो कर म्हण मागता. नानांत्या अन्याय अनितीक बली जाल्ल्यांक सुटका लाभून नीत लाभाशी कर म्हण मागता. फडकिऱ्या अपवादांक बली जाल्ल्यांक नीतीच्या वाटेन चलोवंक आनी त्या बंधनांत हांव सुटका लाभोय म्हण मागता. आशीर्वादीत कर म्हण मागता हर एकल्याक. सांडून गेल्यांक सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो, हांव तुजो मोग करता, सगळी रासाक आपोवन व्हरता. संतोष पावा, उल्हास पावा, सरकार तावून संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. मोगा भावांनो आनी भयणीनो, सोमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता मोगाचे न्हू. खरो उजवाड आमचे मुखार आसा आनी तो उजवाड आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मुखांत परजळा जाय. हे आमकां आपोवणें आज देवाच्या उतरां मारिपाती प्रत्येक जावन लाभला मोगाचे न्हू. तर त्या सोमयाची कृपा ह्या घडयात आमी विशेश तरान मागया. आमकांत संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. हे सगळ्या वर्सां आमी चड आनी चड परजळोवंक, सोमयाचो उजवाड आमचे मुखार परजळोवंक, हेरांच्या जिविताक तो उजवाड फांगोवंक सोमी आमकां ताचे हातीर जावन अभिशेक करून दी म्हणून ह्या घडये विशेश तरान आमकांत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमची सगळ्यांची कुटुंबां ताच्या पांयांतळ हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यांचो, गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडांचो, आमची भुरगीं बाळां, आमची युवाजनां, आमची मलगडी, आमची प्रायवंतां आनी प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत अशी पिडेस्तां हर एका भावंडांचो उडास काडया. सोमयाची सकल कृपा तांच्या जिवितांत परजळोवन दी. सोमयाचो उजवाड तांच्या जिवितांत परजळोवन दी. पूण ह्या घडी आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी जे कितें बरीं कामां वा बरीं कार्यां जावंक आसात हर एक सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया. ताच्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं, बेसांवांनी भरलेलीं जावं, सकट बऱ्यांतलें बरें जावं दी म्हणून ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया. सोमयाची मजर कृपा आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून ह्या घडये बघता तसल्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीन हाताक हात दिवन वावुरच्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया. हर एकल्या खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जण ह्या वर्साय ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री मारिपात सोमयाची कृपा, सोमयाचो उजवाड चड आनी चड सबारांचे जिवितांत फांगोवन दी. तांकां बरेंपण प्रत्येक जण माध्यमां मारिपात ही आराधन परगट जातना सबारांक त्या मारिपात बरेंपण वाळोवन दी, बरेंपण लाभोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. वैयक्तीक तरान आमकांत सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी त्या सोमयाचें बेसांव जोडूं आमकांच आमी तयार करून गवया गीत हे देवळा साक्रामेंतांक. Ora sacramenta sestang naman koruya purviratya rupa botla nobyoriti adayam
시간 마발까지 몰디며 스심 아파 그sis puta Ulasani stutisa Potviva ima Sasna Ekastalia Hasita Tuka Cha Spirita Samasami 나발다 아멘. प्रार्थूया येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विजयी सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडण्याचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.